नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे होकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाजवाचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बांबोळे पणजी महामार्गार घडलो भिरांकूळ अपघात। वेगान धांवपी गाडयेन गायक नेटान धपको दिल्ल्यान तिका जागेरूच आयलें मरण। ड्रायव्हर गंभीर जखमी। फातोड्डे वाठारांतली शेत जमीनची ट्रक टर्मिनसा खातीर सरकारान संपादीत केल्ली। शेतकारांक करची परत ह्या मुद्द्यावेल्यान आमदार विजय आनी भाजप प्रदेश अध्यक्ष दामू नायका मदीं आरोप प्रत्यारोप। दिवसाच्या सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन मनयलो योगा दीस। डॉक्टर आनी कर्मचाऱ्यांनी उमेदीन वांटो घेवन योगाचे वेगवेगळे केले प्रकार। आरजीपीन आमदार विरेश बोरकार यांचे कडेन संबंधित आशिल्ल्या 10 वांगड्यांक पक्षांतल्यान केले बडतर्फ। आदेश आरजीपीचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी केला जारी। एसटीक आरक्षण दितले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान दिला आश्वासन। 20 तारखेमेरेन जातलो सकारात्मक निर्णय, सांगता आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री तवडकर। आणि मळातळ्याच्या प्रदूषण प्रकरणाविषयी मांडवी न्हंयच्या उदकाचो अहवाल करप 2 सप्तकां भितर सादर। उच्च न्यायालयाचे गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाक निर्देश। आता खबरो विस्तारान। फातोड्डे वाठारांतली शेत जमीनची ट्रक टर्मिनसा खातीर सरकारान संपादीत केल्ली, ताचेर अजून ट्रक टर्मिनस उबारूंक ना। ही जमीन शेतकारांक परत करची ह्या विशयावेल्यान फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात। विजय आणि मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरोवन शेतकारांक जमीन परत दिवपाची मागणी केल्या। मजगती शेत जमनीचेर आशिल्लो बंगलो विजयान परत करचो अशी टिका दामून केल्ली। देखून हो बंगलो सरकारी शेत जमनीचेर न्हय तर आपणे विकत घेतिल्ल्या जमनीचेर बांदला अशें विजय सांगता। पळया। खंय तरी विजय सरदेसायन एक लेटर केला सीएमाक की शेतां जी आसा ती परती करची म्हणून ट्रक टर्मिनसा लागून दिल्ली। ते तुमी कशें पळयता? ताणें मागीर बंगलोय पयलीं ताणें पयलीं परतो दिवचो पडटलो। काही शेतांनी बांदिल्लो आसा तोय पळय ताणें पयलीं तोय परतो करचो आनी मागीर तें उलयता। हो जमनी रिटर्न करपाचो सब्जेक्ट हो विशय हाडलो कोणें? ताणें हाडलो। ताणें सांगलें की सजेशन आपूण दिता की जमनी दिता म्हणून तुवें सांगिल्लें। हांवें केन्नाच जमनी दिता म्हणून सांगूंक ना। हांवें जमनी ट्रक टर्मिनसाक वापरल्या ताजे विरोधान स्टँड घेतलो। हांवें घेतिल्लो तेन्ना हांव नवो आमदार जाल्लो। तेन्ना फादर बिस्मार्क म्हणून तो येवन ताणें मिटींग घेतली थंय। तांचे शेतकार अजून जिते आहा आनी हो आमदार जो पडलो 3दा तोय जितो आहा। ताका याद आहा जाल्यार नकळो हांव तो विचारता आनी इश्यू केलो की आमी हांगा ट्रक टर्मिनस येवंक दिवचे ना। मागीर आमी झगडले आनी तो ट्रक टर्मिनस बंद उडयलो। आतां फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन जी जमीन एक्वायर केल्ली ती त्या पर्पजाक वापरूंक ना म्हणून एक ग्राउंड की जमीन रिटर्न करची म्हणून हें ताणें म्हणलां। ताणें म्हणलां आनी तो व्हडलो सारको व्हडल्या पक्षाचो व्हडलो प्रदेशाध्यक्ष तो म्हणटकर तो मुखेलमंत्री ताजें आयकता। कशें आयकता तें तुका सांगलां हांवें। ताणें ताका पेट्रोल पंप दिला बी म्हणून की हो जर इश्यू ताका फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार हांवें लेटर बरयलें कोणाक मुखेलमंत्र्याक की तुजो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ती जमीन परती दिवची, हांवूय म्हणटा ती परती दिवची आनी शेतकारांक जमीन परती दिवची म्हणून। सो हांवें ती म्हणलें आतां तो म्हणटा हांवें घर परतें दिवचें। ते शेतकारां बरोबर एक्वायर केल्लें तें ताजेर हांवें घर बांदलां। कित्याक आसा म्हणटा तो सारको ना खरें चॅक करचें पडलें कितें कितें घुसपालां कितें तें म्हाका कांय कळना। केन्ना केन्ना हे जॉयंट वेंचर आहा पळय ते मनशाक आवटो करतात। आनी माय तापला म्हणलें जाणा तुमी मे म्हयनो अजून सोंपूंकूच ना। जुनान पसून मे म्हयनोच आहा पावसूच पडना। माय जेन्ना तापता तेन्ना मनीस कित्याक कितें ताजे नेरवां फ्राक जाता। घर परतें दिवपाचें खंय दिव कोणाक दिवपाचें? हांवें म्हज्या बापायक दिवंक जाता भाटकाराक दिवंक जाता सुवारेशाक। तातूंत दामू नायक खंय आयलो मदीं। IPHBचें एक सेल फातोड्ड्यांनी जाय पडलें काय म्हणून कळना म्हाका कितें उलोवप। चिंतून उलया म्हूण सांग मरे ताका। दामू नायक इतले लेवलाचेर पावूंक शकता म्हणून म्हाका शॉक जालो हें आयकूनच। तूं परते दी म्हळ्यार कितें ती घर परते ती कोणाक दिवं? म्हज्या बापायक दिवंक जाता। बापूय गेलो वयर म्हजो कोणाक दिवं आतां? सुवारेशाक दिवं?
मंगळारा राती कडेन बांबोळे पणजी महामार्गार भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मेरशे सर्कला लागसार वेगान धांवपी गाडयेन रस्तो हुंपपी गायक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातांत गायक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार ड्रायव्हर गंभीर जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन पक्षा भितर व्हड कारवाय करून आमदार विरेश बोरकर हांचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 10 वांगड्यांक पक्षांतल्यान बडतर्फ केला. ह्या वांगड्यांचेर पक्ष विरोधी वावर केला असा आरोप आसा. हो आदेश आरजेपीचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी जारी केला आनी कारवायेक लागून पक्षांत व्हड बोवाळ निर्माण जाला. मस्कती 2022 6 उमेदवारांक टर्मिनेट केले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा. एज अ मेंबर म्हणून 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा. तितून भितर विरेश बोरकराचो जो पर्सनल सेक्रेटरी आसा लुसियो रोंकन हेकाय तेणी टर्मिनेट केल्लो आसा. आनी मेन म्हटल्यार तेणी जे रिजन दिला ते रिजन म्हणजे मडगांव एक तेणी मिटींग घेतलेली. ते मिटींगेक लागून खुबसो असो बोवाळ जाल्लो की ती एंटी पार्टी मिटींग जाली म्हणून. आनी ते मिटींगेक आमदार विरेश बोरकरूय आशिल्लो म्हणून खुबसो असो बोवाळ जाल्लो. आनी त्याच मिटींगेचे फाटभुंयेचेर आतां हे जे टर्मिनेशन जे आसा ही टर्मिनेशन घातलेली आसात. आनी तितून तेणी पॉयंट्स घातलेले आसात ते अशे की त्या मिटींगेक अशें उलोवप जालें की पार्टीचो जो फुटबॉल सिंबॉल आसा तो कसो टेक ओव्हर करपाचो किंवा पार्टीचो प्रेसिडेंट कसो बदलपाचो. त्याच बरोबर पार्टीची जी सीईसी म्हणजे कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी बॉडी आसा ती कशी बदलपाची. तशेंच पार्टी समज पार्टीची बॉडी जी आसा ती तेंचे कांय आयकना जाल्यार कोर्टान वचून पार्टी कशी आपले ताब्यान घेवपाची. तशेंच पार्टीची जनरल बॉडी मिटींग जी आसा ती घेवपाक पार्टीक खंय फोर्स करप. आनी त्याच बरोबर पार्टीचे जे एक्सपेल केल्ले जे मेंबर आसात जेंका काडून उडयल्ले जे मेंबर्स आसात त्या मेंबर्सांक कशे भितर घेवप हेचेर सगळे डिस्कशन त्या मिटींगेक जाल्ले. आनीक हे डिस्कशन जे आसा ते एंटी पार्टी डिस्कशन म्हणून ह्या 10 जाणांक काडून उडयल्ले आसा. तेंचे नांव पळोवया जाल्यार सगळ्यात पयलीं नांव येयल्लें आसा प्रशांत पागी जो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो. तशेंच लुसियो रोंकन सेंटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जो विरेश बोरकराचो पर्सनल सेक्रेटरी जावन आसा. तशेंच मनिला शिरोडकर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे फाटले झेडपीक म्हाका याद येता ते झेडपीक सुद्दां तेणें फाटीं शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कंटेस्ट केल्ले. तशेंच राहुल नायक हो बी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. प्रेमानंद गावडे हो जो मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी फाटले टायम तेणें मडकय मतदारसंघान सुमारे 4,500 मतां काडलेलीं. तेकाय बीन हांगा टर्मिनेट केल्लो आसा. तशेंच डेग्ले फेर्नांडीस वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणें झेडपी इलेक्शन तशेंच फाटलें एसेंब्ली इलेक्शन तेणें कंटेस्ट केल्लें वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. तसोच मेल्विन डिसिल्वा हो बेणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. तसोच विशाल देसाय हो बीन केपे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो फाटले फावट तेणें कंटेस्ट केल्ले केपे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. तेकाय बीन टर्मिनेट केल्लो आसा. त्याच बरोबर आदित्य देसाय हो पयलीं सावन कोर मेंबर जसो आरजीचो फावंडर असो तितून जे 7 जाण जे आसताले तितून भितर हो आदित्य देसाय आशिल्लो. तेकाय बीन खंय तरी टर्मिनेट केल्लो आसा. तशेंच संजन म्हणजे उर्फ सॅम नायक हो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तेकाय टर्मिनेट केल्लो आसा. एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या 10 जाणां पैकी एक विरेश बोरकराचो पीएस जालो. तशेंच कांय कॅन्डिडेट्स आसा जे फाटले इलेक्शनाक तेणी निवडणूक लडयल्ली. तशेंच 2 जाण सीईसी म्हणजे एक्झिस्टिंग सीईसी 2 जाण मेंबर आसात ते म्हणजे प्रेमानंद गावडे आनीक विशाल देसाय हे 2 जाण सीईसी मेंबर आसात तेंकाय टर्मिनेट केल्ले आसा. सो एकंदरीत हे पळोवपाक गेले जाल्यार फाटले कांय दीस आरजी पार्टी भितर खंय तरी एक शांतता आशिल्ली. आनी इतलो सगळो जो बोवाळ जालो त्या बोवाळा उपरांत खंय तरी दिसलेलें की हे जे वातावरण आसा ते मिटलेलें आसा. आनीक आतां हेजे फुडें बोवाळ जावचो ना. जेन्ना विरेश बोरकराची रातची मिटींग जाल्ली तेन्ना अशें दिसतालें की हेजे फुडें आतां बोवाळ जावचो ना आनी खंय तरी सगळें हें मिटलेलें आसा.
पूण खंय तरी हांगा आरजीपीचे जे सीईसी किंवा जे मेन पदाधिकारी आसात तेणी हांगा दाखोवन दिल्ले आसा अजून काय मिटलेलें ना आनीक हितून खंय तरी तांकां जो राग आशिल्लो तेंचेर तेणी आयज टर्मिनेशन काडलेलें आसा आनीक दुसरी बाजू समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां फुडें कितले जाणांक टर्मिनेशन येतलें हे सुद्दां प्रश्न उप्रासतात कित्याक ते मिटिंगेक जशे आमकां रिपोर्ट्स आयल्यात त्या मिटिंगेक खूब लोक आशिल्ले तितून भितर विरेश बोरकारूय ते मिटिंगेक आशिल्लो जाल्यार विरेश बोरकाराक सुद्दां आतां टर्मिनेशन येतलें काय कितें काय विरेश बोरकाराचेर कशी कितें एक्शन जातली कित्याक तो आमदार आसा आनीक तेजेर कशी कितें एक्शन पार्टी घेतली हें पळय सारकें आसतलें आनी फाटल्या दिसांनी जेन्ना विरेश बोरकाराक कॉन्टेक्ट केल्लो तेन्ना विरेश बोरकाराचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तांकां खंय आजून पार्टी कडल्यान रकाद येवना की आतां फुडली मिटींग जी केन्ना आसतली कितें आसतली ती आजून तांकां काय पार्टीन कळोना अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें आशिल्लें सो एकंदरीत हें पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज 10 जाणांचें टर्मिनेशन पार्टीन केल्लें आसा जाल्यार आतां परत आनी कितले जाणांचें टर्मिनेशन जाता तें पळय सारकें आसतलें गोंयांत एसटीक आरक्षण मेळचे खातीर केंद्रीय पावण्यार यत्न सुरू आसात एसटी आरक्षण दिवपाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आश्वासन दिल्ल्याचें मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें 20 तारखेमेरेन हे विशीं सकारात्मक निर्णय जातलो अशेंय तांणी सांगलां तशेंच गावड्या कुणबी वेळीप समाजा वांगडा धनगर समाजाक लेगीत अनुसूचित जमाती मदीं आस्पावपाक जाय अशें मंत्री रमेश तवडकराचें म्हणणें एसटी रिजर्वेशन जे जावपाक जाय तो घटनात्मक अधिकार आसा आनी तो मेळचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सातत्यान प्रयत्न करता आनी करतना एज ए ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो मंत्री म्हणून जो सांगला तो विशय म्हजे खात्यांत येता आनी तो पाठपुरावो करप ही म्हजी जबाबदारी आसा आनी ती म्हजी जबाबदारी पार करता आसतना हाजे पयलीं लॉ मिनिस्टर आसा अर्जुन मेघवाल जी तांकां हांव दोनदा मेळ्ळो बाकीच्या लॉ डिपार्टमेंटाक वचून आयलो आनी त्या नंतर तांचे कडेन हांव लक्षांत केलें की होम मिनिस्टर अमित भाई शाह तांकां मेळात अशा प्रकारचो इन्स्ट्रक्शन मेळटकच जे आसा की हालींच हांव मुख्यमंत्री आनी बाकी सगळे आमचे टीम आसा आमचे स्पिकर गोविंद गावडे बाकी सगळे आसा आमी वचून तांकां मेळिल्ले आसा आनी आमची जी मागणी आसा ती तांचे समोर दवरली आसा ताणें आमकां इतलेंच सांगलें की कायदेशीर तातूंत जर अडचणी कांयच ना पूण सॉलिसिटर जनरला कडेन आपूण उलयता आनी फुडल्या 10-15 दिसां भितर आसा आपूण तो सारको मेसेज जो आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन कन्वे करता हें इतले बरें आमकां सांगलें आसा म्हणजे आमी प्रयत्न आमी करिना अशें ना आमी प्रयत्न करता करता ज्या टॉपमोस्ट लिडरा कडेन मेळपाक जाय ती पण मेळटली एक गजाल ते लोड सेन्सर जावचें हें जावचें तें जावचें तें हांगा बोवाळ मारून कांयच जावचें ना लक्षांत घेवन कायद्यांक जें आसा तें जातलें आमी 2003 पयलीं सुद्दां आसून प्रयत्न करता कुणबी ध आशिल्लो गावडा वेळीप आनी कुणबी आनी गोंयांक तशें बरयलें जायत न्ही धनगर कम्युनिटी ही नॉमॅडीक कम्युनिटी आसा हे स्थलांतरीत आनी तांची परिस्थिती खरेंच त्या वाजेर खरेंच बिकट आशिल्ली आनी आमचेय प्रयत्न आशिल्ले की गावडा वेळीप कुणबी आनी धनगर हांकां मेळचें ही आमची रास्त मागणी आशिल्ली मळातळ्याच्या प्रदूषण प्रकरणाविशीं सुरू आशिल्ले स्वेच्छा दाखल याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली ह्या वेळार मांडवी न्हंयच्या उदकाचो अहवाल 2 सप्तकां भितर सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाक दिल्यात मजगतीं पणजी महापालिकेन सांडपाणी जोडणी विशीं सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयाक सादर केलो ह्या अहवाला प्रमाण नेम मोडपी 38 घरांतल्यान 32 घरांनी सांडपाणी जोडणी घेतल्या आनी 2 घरांनी अर्ज केला उरिल्ले 4 घरां आड कारवाय सुरू आसा अशी माहिती दिली ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आता 2 सप्तकां उपरांत जातली काणकोण वाठारांतले पेंग्वीन अल्कोहोल कंपनी संबंधित गंभीर प्रश्न उजवाडाक आयल्यात गाळ काडनासतना टाकी कातरून स्क्रॅपाक व्हरपाचें प्रकरण उजवाडाक आयिल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या थळाव्यांच्या विरोधा उपरांत काणकोण पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करीत स्क्रॅप वरवीं ट्रक जप्त केले तशेंच घडणुकेच्या सुवातेर हाजीर आशिल्ल्या कंपनीच्या वेवस्थापकाक फुडले चवकशे खातीर पुलीस स्टेशनांत व्हेला मजगतीं मळ पयलीं वरात मागीर स्क्रॅप वरात तशेंच काणकोणकार पेटोवन उठचे पयलीं हो प्रश्न तडीक लायत अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या पळयात पेंगीन अल्कोहोलाचें जे वेस्ट आसा ते व्हरपाक गाडी लायला आमी पूण हांगा त्या जाग्यार येवन पळयलें जाल्यार ती टाकी आसा ती तशी आसा पूण तेजी त्या वयलो स्क्रॅप काडला तेजी व्हरोन पयशे करपा खातीर ते पयल्या पयलीं उठयता ते आनी ती टाकी वयर बँड जाल्ली तितून बेस्ट हावजान ती बँड जाताली ते सकयल जे मलिजूस आसा तो तशाचोच आसा आनी तेजी वयल्याक ते स्क्रॅप काडून
ते आतां घर पावले ही सगळ्यो गोश्ट्यो कलेक्टरा कडेन पावल्ल्यो कलेक्टर येवन हांगा सगळें पळयल्लें पूण त्या नेटार ते सगळे सांगताले की हें मलेशिया बरें कांय जायना म्हूण कोणाक कांय जावपाना आपूण तेतून उजलान दाखयता हें दाखयता पूण परिस्थिती जर पळयली न्ही तें आंगार पडला तें जळटा आज ताका जर काडी मारली जाल्यार म्हळ्यार तें पेट घेवपाची इतली स्ट्रॉंग जाल्लें आसा जर तें बरें असलें जाल्यार त्या फॅक्टरीवाल्यान तें तेन्ना उठयता आसलें अशें दवरना आसलें आज ही परिस्थिती आसा आनी जर आतां ताका ताडपत्री घालून दवरला आमकां पळोवपाक जाता पळय तूं त्या ताडपत्री उदक भरलें आनी तें उदक भरून तें वयतलें आयज मनशा कडेन विचारलें जाल्यार तो कितें म्हणटा की ताडपत्री भरपूर पावर म्हण फुटपाना म्हण तो जितली जरी पावर म्हणलें जाल्यार ती फुटतलीच आनी तेतून उदक वयतलें आनी ती ओवरफ्लो जावन खालवड्या वयतलें तेजे नंतर कोणाक खंय नुस्तें मरतलें की जातलें दर्या पावतलें तेजे नंतर बॉम्ब मारून काणकोण थंय पेटोवन उठचे पयलीं आतां म्हाज्या सरपंचान आमच्या मिनिस्टर रमेश तवडकराक फोन केलो तो फोनाचेर उलयलो कलेक्टराक सांग म्हूण सांगलो आनी बेगीनाचे बेगीन हें स्क्रॅप व्हरपाचें तें बंद करचें हांव घरा कडेन मागतां तूं तितून लक्ष घाल हे स्क्रॅप व्हरचे पयलीं तें मळी व्हरोन दी आनी मागीर तेजे स्क्रॅप व्हरोन दी आमकां कांयच पडोवन गेली ना आमचे हांगा श्रीस्थळाक जी पेंग्वीन आल्कोलाची पयलीं हें चलताली ती 25 वर्सां नंतर आतां 20 वर्सां जाली बंद आसा आनी तेजे वेस्ट आहा पळय न्ही ते भितर टँक 2 टँक आनीक भायर व्हडली टँक ही स्टोर आसली वेस्ट तो स्टोर आहलो तो कितें जालें त्या टायमार मागीर परत लिकेज जाली टँक वयल्यान कॉलॅप्स जाली आनी ते कॉलॅप्स जातकीर आमी हांगा येवन तेची पाहणी केली आनीक तें वेस्ट काडपाची वेस्ट खाली करपाची एक कोणी तरी कॉन्ट्रॅक्टरान थंय ही जागो जावं कोण दुसरे कोण तरी ओनरान हो जाग घेतला त्या ओनराक हाडून आमी तें हें करूंक लायली कितें वेस्ट खाली कर म्हणून पयलीं ही वेस्ट आहा ती खाली कर म्हणून पूण त्या टायमार कितें जालें वेस्ट खाली करपाक सांडून तेणी कितें केलें ती कॉलॅप्स जाल्ली ती खंयचो भितरलो वेस्ट आहा तो सायडीच्यान आनी 2 टँक आहल्यो म्हणल्यार हेज्यो कॉन्क्रिटाच्यो त्या कॉन्क्रिटेड टँकां भरून दवरल्यो स्टोर केले त्या सायडीच्यान आतां तशेंच ह्या सायडीक आनी टँक आसा तितून स्टोर करून दवरला आतां आनी तेणी कितें केलें हो चान्स घेवन ते स्क्रॅप करपाची म्हणल्यार वयली पळय ज्यो लोखंडा प्लेटी आसा जावं लोखंड आहा ते तितलें कटींग करून काडलें आनी कटींग करून काडून तेणी आज कटींग करतकीर तेणी ते स्क्रॅप आमकां तेजे नंतर आमी डेप्युटी कलेक्टर येयलो जावं बाकीचे सगळे यंत्रणा जी कितें लागता हांगा यंत्रणा पोल्युशन बोर्ड आनी सगळे लागता तितले येवन आमी हांगा तें इन्स्पेक्शन केलें आनी खरेंच ही मळी आसा पळय न्ही ती इतली स्ट्रॉंग आनी इतली डेंजरस आसा की सकयल सुद्दां शेतां गेली जावं न्हंय गेली नुस्तीं मरतलें जावं झाडां मरतलीं हें पोल्युशन बोर्डाकय खबर आसा सरकाराकय खबर आसा तरी आसतना आज पळय परत तेणें तें स्टोर केल्लें तितलें जी कटींग केल्लें तितलें लोखंड आज हे पळय गाडयो 10 गाडयो सकाळच्यान तो लोड करता आनी आमकां जी आश्वासन दिल्ली की हें खाली केल्या शिवाय हें स्क्रॅप जावं हें लोखंड कितें कटींग केलें तें व्हरपाना म्हणून पूण आयज तेजी लोड करून हे पळय सगळे असं तितलें लोड करून ते व्हरपा लागले आनी तेका लागून हांवें आतांच आमच्या आमदार तसोच मंत्री रमेश तवडकराक कॉल करून सांगलें की असो फॅक्ट आसा मातशें तूं त्या हेजेर भर दिवन ते डेप्युटी कलेक्टरा सांगून ते आडय जावं ते तांकां तेंचे कडल्यान कितें आहा तें रिटर्न घे म्हणून सांगलां डेप्युटी कलेक्टराक धाडून तुम्ही आसात काणकोणच्या IDC ज्या जाग्यार पेग्वीन आल्कोलाची जी कंपनी आसली त्या कंपनीन ज्या जाग्यार मळी एक कडेन केल्ली त्यो टाकयो त्या टाकयांच्यान टाकी वांकडी जावन हाजे पयलीं काणकोणाक व्हडलो प्रॉब्लेम जालो अशे वेळार पेग्वीन आल्कोहोल हें खालवडच्या शेतां पावल्लें कांय शेतां वचून मागीर पोल्युशन डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी थंय येवन पळोवणी केली आनी अत्यंत हानिकारक आसा असो रिपोर्ट दिलो आनी तेजे नंतर डेप्युटी कलेक्टर त्या वेळा डेप्युटी कलेक्टर PI DYSP हांचे मुखार गांवची लोकांची सरपंच हांची सगळ्यांची मिटींग जाली आनी त्या वेळार एश्युरन्स दिल्लें की जो पर्यंत मळी किंवा हे जे मळी आसा जी काडपाना तो पर्यंत स्क्रॅप तांकां व्हरपा दिवपाना म्हण आतां उलट जाला मध्यंतरी सकाळसान 2 गाडयो वरडी स्क्रॅपाच्यो गेल्यो वयली टाकी अर्दी कापलो तेणी वयल्यान प्लास्टीक घायला परत जर पावस पडलो घोग्यांनी जाल्यार ती मळी त्या हितूंतल्यान व्हांवपाक शकता आनी सद्यस्थितीक 2 ट्रक वरडी स्क्रॅप भरून घेवन गेले त्यो प्लेटी काडून आतां 2 ट्रक भरताले 3 ट्रक भरताले अशे वेळार थळावे स्थानिकांनी
क्रीडा मंत्री रमेश तवडकर हांका फोन केलो, माजी सरपंच प्रशांत देसाय, त्या बरोबर तुपकियन आणि कोणतरी डीवायएसपीक फोन केलो आणि त्या डीवायएसपीन काणकोणच्या पीआयक फोन केलो आणि पीआयक फोन करना फुडें काणकोणचे पोलीस ह्या जाग्यार आयले आणि सद्याक ते हे सबंद स्क्रॅप आणि ट्रक तांकां बंद करपा लायला आणि ते जप्त करून तांकां पोलीस स्टेशनार ते व्हरता अशी कारवाई जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर सूर्यकुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि हालींच 12 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय केला. ते निमतान गोंय सरकारा वतीन तांच्या कार्यकाळात सुरू जाल्ल्या म्हत्वाच्या येवजणींची म्हायती दिवपी पोस्टरचे प्रदर्शन 4 सुवातांचेर आयोजीत केला. ह्या प्रदर्शनाक सगळ्यांनी भेट दिवचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. डबल इंजिन सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे इलेक्टेड लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर आसात आणि ते प्रधानमंत्री म्हणण्यापेक्षा आपल्याक प्रधान सेवक म्हणून संबोधित करता आणि ह्या प्रधान सेवक जांकां 12 वर्सां पुराय जाता तांच्या खातीर हांव गोंयच्या जनतेच्या वतीन, गोंयच्या सरकाराच्या वतीन सगळ्यात पयली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. 12 वर्साच्या कार्यकाळात आमी स्त्री शक्ती, नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या 4 पिलराचेर हे सरकार चलता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या 2 तत्वांचेर आमी डेव्हलपमेंट करीत आसा आणि हे सगळें करता आसतना हे पब्लिकाक कळप खूब गरजेचें आसा आणि म्हणूनच अशा पद्दतीची एक्झिबिशन म्हापसा बस स्टँड आसतलें, पणजे बस स्टँड आसतलें, मडगांव बस स्टँड आसतलें आणि कुडचड्या बस स्टँड आसतलें. ह्या बस स्टँडाचेर आयज ही एक्झिबिशन लायल्या. एक्झिबिशन लावपाचो उद्देश सरकाराच्या वतीन जी योजना जर आपूण घेवंक ना जाल्यार ती योजना ही सामान्य मनशान घेवची हाज्या खातीर ह्या एक्झिबिशनाचो उद्देश आसा. नो डावट आमी केल्लें काम हें हायलायट करपाक जाय, लोकां पर्यंत पावपाक जाय. बट त्याच बरोबर एखादो युवा आसतलो, तेणे एखादी जर स्टँडअप स्कीम आसतली, सीएम स्कॉलरशीप आसतली, अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना घेवपाक जाय, त्यो घेवंक पावूंक ना आसत जाल्यार तें ताका कळपाक जाय. एखादो सिनियर सिटीजन आसत किंवा एखादी विडो पेन्शन आसत, हें तेज्या पर्यंत पावपा खातीर आमी सातत्यात काम करीत आसा. हांव परत एकदा समेस्त गोंयच्या जनतेच्या वतीन आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांच्यांनी ही 4 जाग्यार लायली एक्झिबिशन गोंयच्या सगळ्या जनतेनी, विशेष करून युवा हांच्यांनी ही एक्झिबिशन्स पळोवन घेवची. A to Z पोस्टर्स म्हणजे इटसेल्फ वा एक्सप्लेन करता वॉट मोदीजी हॅज डन फ्रॉम द क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया पर्यंत आणि प्रत्येक नागरिका खातीर वेगवेगळ्यो केल्ल्यो योजना ह्यो तेंच्यांनी आमी डिस्प्ले केल्ल्यो आसा. तो तेंच्यांनी पळोवचो, तो तेंच्यांनी तेजो फायदोय घेवचो. हाज्या खातीर परत एकदा 12 वर्साच्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. दिवसाच्या सामाजिक भलायकी केंद्रा वतीन बुधवारा योग दीस मनयलो. डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी उमेदीन वांटो घेवन योगाचे वेगवेगळे प्रकार केले. भलायकी केंद्रान 4 आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या 4 दीस पयलींच हो दीस मनयलो. वर्ल्ड योगा डे म्हणून जेन्ना युएनान तो एक्सेप्ट केलो तेन्ना पासून लाखांनी आनी करोडांनी लोक भायर सरून योगा करता आणि ताच्या खातीर सगळ्यांक आतां बेनिफिट्स दिसून आयिल्ले आसा. आणि हे जेन्ना तुमी तातूंय केलें अशें दिसता आणि योगाचे तुम्ही अवॉर्ड्स दिले तांकां सगळ्यांक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता. आणि तुमचे समोर आयदन बी आसा ती डॉक्टर सिटी तशेंच टॉपीक सकाळी उठून ह्या टायमार जर हांगा नासली ती आज ह्या फंक्शनाक जाल्यार ती आपल्या स्वास्था पर्यंत वयतली आशिल्ली. ग्रेसफुल एजींग जो आसा हो केन्नाच थांबना. जेन्ना आमकां जन्म जालो तेन्ना ते मृत्यू एक दीस जातलें खबरूच आसा. भुरगो जेन्ना जातलो तेन्ना ताचे फुडें फाटल्यान एजींग जातलें तें खबरूच आसा. पूण हे एजिंगाक आमी जर अप्रोच असो दवरलो की हय हें जातलें आनी हांव ताच्या समोर वतलो आनी आपूण वचा सर वरात सर आपूण बऱ्या हेल्थान उरतलो हें जर ध्येय दवरलें जाल्यार हाजे सारकें दुसरी बरी भावना. तेन्ना तुका आनी एकदां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करून सोदता. तुमी हांगा हो कार्यक्रम दवरलो 17 तारखेक 21 तारखेक तुमी परत खंय खंय थंयसून जॉयन जावचें आनी म्हाका आपल्या बद्दल तुमचे बरें. Body to the mind and soul. So it also unites one person to the another person, and there is a interconnection with the people. So हो दीस आसा पळय 21 जून आनी आमी CHC हो 17 जुनाक मनयता. सो हो दीस जो आसा पळय हो आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
start केल्लो 2015. And it was adopted by all the United Nations, and then it was widespread to all over the world. So हांगा सगळ्यांक आसलेल्यान हांव थँक्स म्हणटा, कित्याक तुमी हो टायम तुमचो इन्वेस्ट केलो की टू हॅव अ हेल्दी लायफ आनी हेल्दी एजिंग. थँक्यू व्हेरी मच. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या